रानां नश्ट केल्ल्यान रानटी जनावरां गांवांनी शारांनी दिसूंक लागल्यात. लोकांनी रानांत भोंवतना जतनाय घेवची. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन उपाय काडटले म्हूण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. गोव्यान पयलीं जवळ जवळ 4 सुमार धर्मा गिरोडकार म्हणटा तेजेर हल्लो केलो. तो बेशुद्ध पडलेलो आनी तो थंयच उरलो. बरोच टायम उरलो. मागीर दिनू गिरोडकार म्हणून तो वयल्यान आपल्या मळ्यांतल्यान येतालो. घोव तेका सोडलो आनी हेजी फाट घेतली. दिनू म्हणटा तेजी दिनू म्हणटा तेका काडलो आनी झिलीचेर उडयलो. तेन्ना दिनून दुसऱ्या सायडीन उडी मारल्यान दिनू तेंच्यान येयलो मळ्यांक परत गेलो. ते बायल आनी भुरगीं मळ्यांत आशिल्लीं. भुरगीं ल्हान आशिल्ल्या कारणान तो परत तेंकां हाडपाक म्हणून गेलो. येता आसतना तेका 30 जालीं. बरोच वयर 30 जातरी कोण करतालो म्हणून तेणी मागीर गांवच्या भुरग्यांक सांगलें वाड्या वयले. ते वाड्या वयले भुरगे गेले. थोडे मळ्यांतल्यान येयले. सोद जाल्यार हो एके सायटीक पडोवन तांकां उलो दितालो पूण तेजो आवाज बीन सामको भियेल्ल्या कारणान कितेंच कळनाशिल्लें. आनी ताका मागीर भुरग्यांनी उखलून वयल्यान देवळा पर्यंत हाडलो आनी ताका एम्बुलन्सान गाडयेन घालून बेतके येयलो. बेतकेच्यान ताका बांबोळे येयलो. गोव्या रेडाची आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजे कडेन थोडीशी हांव मिटींग आपय घेता, तांकां आफोवन घेता, आयजूच आपोवन घेता आनी ताका एक प्रॉपर केअर घेवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव एक सांगता. आतां बरेचशे जाणांक एखाद्या खबर नासतली की गोव्या रेडांचो संचार आज म्हाका दिसता पूर्णपणेन गांवांनी सुद्दां जावपाक लागिल्लो आसा. ताचें कारण एक जर आसा, आयज डिफॉरेस्टेशन बरेचशे तरेच्यान आज सुरू आसा. हांव अपील करतलो कारण जे जंगलान जे प्राणी रावपाक जाय तेंच्यांनी आपले हॅबिटेट जे आसा ते तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर फोर्स करपाक जायना. ही एक जतन आमी तकलाय आमी घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.